हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम मार्सेलोना आंबिली। ह्या दिसांनी भरपूर चर्चा चलता ती म्हादे रिव्हराची, म्हादे नदयेची। आनी हांव सेव्ह गोवाच्या एका संस्थे खाला आयज हांव तुमच्या फुड्यान दोन म्हाज्यो आनी संस्थेच्यो मनांतले विचार दवरता। जायतो लोक जाणा आमची म्हादे नदी आमची कर्नाटका चोरून वता म्हणल्यार जाता, जाल्यार ही नदी जरी तर आमकां अशी कर्नाटकान जरी तर तेजेर बलात्कार म्हणल्यार जाता केल्यार गोंयांक भरपूर त्रास जातले। जायती चळवळ चलतात, जायतो लोक प्रोटेस्ट करता, रस्त्यांचेर येता, एजिटेशनां चलतात, पेपर वर्क करतात, कोण कोर्टांनी वयतात, सगळेच जाण एकलो आपापलो मनीस जावं आपल्या आपल्या बळ आसा त्या प्रमाणे काम करतात सगळे। जाल्यार जायते लोकां कडेन घरांतल्यान भायर सरोंक जायना, एजिटेशनाक प्रोटेस्टाक येवंक जायना, रस्त्यार येवंक जायना, थोड्यांक लांब पडटा, थोड्यां कडेन चलोंक जायना, ट्रॅव्हल करूंक जायना। हेका लागून आमी आमचो एक संदेश सरकाराक पावोवपाक केला आनी तो संदेश पावोवपाक आमकां चड कांय त्रास नासतना करपाचो संदेश सगळे आमच्या गोंयकारां कडेन मागतलो आनी चड करून आख्ख्या गोंयच्या क्रिस्तांवां कडेन मागतलो, तशेंच आमचे हिंदूय भाव मागतले, मुसलमानूय भाव मागतले। जाल्यार आमच्या लोकां कडेन हांव एकूच विनंती करता, सगळे आमचे क्रिस्तांव धर्माच्या भाव भयणां कडेन तुमी जाता जाल्यार आयतारा दीस 12 तारखेर फेब्रुवाराचे 7 वरांचेर एक दिवळी जावं, एक वात, एक पणटी, थोडे कटुऱ्यान उदक घेवन दवरून घराच्या भायर जरी तर एक 10-15 मिनटां तुमी दवरल्यो जायत जाल्यार आमकांय खुशी भोगतली आनी सरकाराकूय एक संदेश मेळटलो की गोंयकार जागृत जाल्या म्हणून। लोक घरान भितर रावन जरी तर हो इदोसो एक्ट केलो जाल्यार आमकांय एक उर्बा आसतली फुडें पावल मारूंक जाता ते भाशेन। बरें जायते म्हणटले देवळ्यो आनी वात्यो पेटोवन कितें जावपाचें आसा, बरें कांय जावपाचें ना जायत, पूण देव नीत करतलो म्हणून आमी आशा बाळगिता। देखून आनी एक फावटी मागता सगळ्यांनी 12 तारखेर घराच्या भायर एक दिवळी पणटी नाजाल्यार एक वात आनी थोडें उदक दवरचें। देव बरें करूं।